हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसान लॉंग व्हिडिओ जे आसा पळय ते स्टार्ट केल्लो आसा. तुमकां तर खबरच आसा ह्या दिसांनी लॉंग व्हिडिओज जे आसा पळय ते खूप कमी केले हांवें घालप आणि त्याच्या वाट्याच्यानी तुमच्या खातीर मिनी व्लॉग जे आसा पळय ते शेअर करता. आय होप तुम्ही ते मिनी व्लॉग जे आसा पळय ते बी म्हाजे पळयता आसतली. कित्याक लागून जाणा मिनी व्लॉग हांव करतलें अशें म्हणून तुमकां हांवें लॉंग व्हिडिओन अपडेट बी कांय दिवं नाशिल्लें. जस्ट न्ही मिनी व्लॉगानूच सांगलें की हांव आतां तुमच्या खातीर रेग्युलर मिनी व्लॉग करतलें अशें म्हणून. सो म्हटलें आयज खूब दिसान व्हिडिओ करता आनी तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हळ्यार तुमकां सांगया म्हटलें की डेली म्हजे लॉंग व्हिडिओज येना म्हळ्यार ज्या दिसा पळय म्हाजो लॉंग व्हिडिओ येना पळय त्या दिसा हांव तुमच्या वांगडा मिनी व्लॉग जे आसा पळय ते म्हाजे शेअर करता. तर आयज आसा सॅटर्डे, शेनवार आयज आनी तेजेच वांगडा आयज न्ही हनुमान जयंती बीन आसा. तुमकां बॅकग्रावंडान बारीक असो सॉंग्साचो आवाज येत आसतलो. देवळा कडेन सकाळच्यान आयज सॉंग्सां वाजतात. तर आयज हनुमान जयंती. फर्स्ट थींग जालें आमच्या हांगासर हनुमानाचें बी देवूळ आसा आनी सेकंड थींग म्हटल्यार आमच्या हांगासर जे ऑपोजीट हांगा वेंकटरमणाचें जें देवूळ आसा पळय थंय बीन आयज रथ बीन सगळें आसा. सो तें जें आसा पळय तें तुमकां हांव रातचें दाखयतलें. एक्चुली न्ही आयज अशें आशिल्लें सकाळ फुडें की देवळान वचपाचें म्हणून. लास्ट इयर आय थिंक वचून आशिल्लें हांव, बट तेजें लास्ट इयर जें आसा पळय न्हू तें गेल्लें हांव तेन्ना शूट बी केल्लें हांवें आनी आयज वतलें अशें म्हणून चिंतता. बट सकाळ फुडें उठून न्ही घरांतलीं सगळीं कामां बिमां करून मागीर भायर सरप इतलें सकाळ फुडें पॉसिबल जायना. आतां 8:15 सुमार जाल्यां आनी तेच्या पयलीं आतां सगळें भायर सरून रेडी जावन वचपाक जाय. ऑलमोस्ट 7:45 सुमार बी पुजा जी आसा पळय ती स्टार्ट जाता. सकाळचें जे कितें रिच्युअल्स आसतात तेच्या पयलीं स्टार्ट जाता, बट पुजा म्हळ्यार आरत्यो ज्यो जाता पळय त्यो 7:45 अशें जाता. सो आयज बेगीनच जाल्ल्यो. हेका बी लेट जालो. हांवें हेका म्हटलेलें तूं वयता न्ही रे मोबायल घेवन चल आनी तूं मातशें शूट कर अशें म्हणून. कित्याक म्हाका सकाळ फुडें अशें करून भायर सर वचप इतलें बेगीन पॉसिबल जायना. घरांतलीं कामां बिमां आसता न्ही आनी तितून भितर ही गरमी बिरमी आनी गडबड जाता अशें म्हणून. सो हेणें बी म्हटलेलें बट वता म्हणल्यार हेका बी लेट जालो. हांगा आसतनाच पुजा स्टार्ट जाल्ली. सो हांव मागीर बेगीन गडबडीन गेलो, मोबायल व्हरूच ना. आनी म्हाका खबर आसा आतां मोबायल व्हरू ना म्हळ्यार शूट बी करपाना आनी तो बी अनकम्फर्टेबल जाता खुबूच लोकां मदीं शूट करपाक. सो मागीर सांजची जेन्ना आमी वेंकटरमणाच्या देवळान वतलीं पळय तेन्ना मागीर हांव मारुतीच्या देवळान वतलें. दाखयता तुमकां मागीर मारुतीचें देवूळ केन्ना अशें मोस्टली थंय वचून शूट करप जायत ना न्ही. सो तेन्ना पांय पडपाक वतलें तेन्ना दाखयता. सो आतां न्ही सकाळची 8, 8:15 समथींग जाल्या. ब्रेकफास्ट करपाक जाय. तर आयज आमगे ब्रेकफास्टाक आसा इडली. हांवें बॅटर जें आसा पळय तें घरा कडेन करूं ना, रेडीमेड बॅटर. सो तें न्ही हांवें बॅटर जें आसा पळय तें रेडीमेड हाडलेलें पॅकेट. सो तें रेडी करून दवरलां. आतां तें करपाक जाय. सकाळ फुडें कसलें स्वेटींग जाता भायर, इतलें वत बीत कांय ना. पळयात स्टील कसलें हें जाता ना स्वेटींग सारकें रावपाक जायना. हें हांगासर बॅटर रेडी करून घेतलां आनी इडली मोल्डांक घालता आनी तें करून घेता. कित्याक की आतां हो येतलो आनी च्या बी पिवना न्ही. सो तें करून घेता. ब्रेकफास्ट तयारी दाखयता तुमकां बॅटर रेडी केलें तें. सो हे पळयात पॅकेट हाडटा हांव चितळेचें. सो तेंच रेडी केलां. मातशें फुगपाक दवरलेलें. सो बरें फुगता आनी बरें टेस्टी बी जाता. सो तेज्या वांगडा चटणी करतलें आतां. सो हें लावन कुकराक म्हळ्यार इडली मेकरान घालून दवरलें की चटणी जाता न्ही. सो हें घालून घेता पयलीं आतां. सो हें न्ही पार्सल आयलां. खंयच्यान रे? बेंगलुरू. RCB RCB आयलां. बेंगलुरू साकून जें पार्सल इन सेन्स गिफ्ट तें पार्सल न्ही तें. सो तुमकां खूब जाणां खबर आसतलें आनी अशें कितें तरी पळयलें की ना तुमकां याद बी जालें आसता की अशें हें जें गिफ्ट जें आसा पळय न्हू तें फर्स्ट टायम न्ही खुबदां अशें तुमकां हांवें ओपन करून दाखयलां. तर म्हयन्यान न्ही 2-2 म्हयन्यांनी तरी हें गिफ्ट जें आसा पळय तें येताच. 2 म्हयने रे काय तेच्या चड? वर्सा 4 ते 5 फावटी ही गिफ्ट जी आसा पळय न्हू ती आमच्या मेरेन पावताच. तर फर्स्ट हें एक पॅकेट आसा म्हळ्यार बॉक्स आसा मुरुक्कू, म्हगेलो ऑल टायम फेवरेट. ओके. नेक्स्ट हें आसा हें कितें रंगो की मिठास. एक न्ही बेंगलूर
ब्रँड असो हो स्वीट मार्टाचो आनंद म्हणून. सो थंयच्यान फ्रेंड एक घेवन येता पार्सल आनी येवचे पयलीं सदांच कॉल करता. म्हळ्यार एक थोडे दीस असो म्हणल्यार की कितें हाडपाचें म्हणून मागीर आमी ऑर्डर करप कितें जाय तें. मागीर हे गिफ्ट जे आसा पळय तें येता. गिफ्ट आं नाजाल्यार अशें ना की आमी हाडपा लायता अशें ना. गिफ्ट येता एवरी टायम. हय लास्ट टायम जेन्ना येयल्लो पळय न्ही तो फ्रेंड तेन्ना हेणें सांगलें ताका की नाका अशें म्हणून. पूण तेन्ना बी ताणें कितें हाडलेलें मोतीचूर आनीक हे मुरुक्कू हाडलेले नाका म्हणलें म्हणून. आनी हे खेपी बी आमी सांगलें ताका सो कितें जाय तें. बट जेन्ना पळय आमकां विचारलेलें पळय न्हू तेन्ना आमी म्हटलें मागीर सांगता म्हणून. आनी जेन्ना मॅसेज केली पळय तेन्ना तो थंयच्यान येवपाक भायर बी सरलो. आमकां दिसलेलें तो 12 तारखेक येतलो म्हणून बट तो 10 तारखेक भायर सरलो. सो आमी जेन्ना ताका कॉल केलो पळय हेणें मॅसेज केली तेन्ना तो भायर सरलेलो ऑन दी वे आशिल्लो काल. तर आयज हें पार्सल सॉरी गिफ्ट जें आसा पळय तें पावलें. ओपन करता रे तुका हांव करूं. सो पळोवया पयलीं कितें आसा तें. सिजर जाय म्हाका नाल्यार नायफ. पळय कसलो तो आतां कर म्हटल्यार आपूण करना म्हणटालो. सो हें पळय. सो हांवें सगळें प्लास्टीक जें आसा पळय तें वयलें काडून घेतलें. हें पळय हेका बॅग आवडलें खंय ते एवरी टायम हेच असलेच बॅग येता. सो हें पळयात तें वड मुरुक्कू हो म्हगेलो ऑल टायम फेवरेट. इतलो मस्त लागता जाणा सगळं बटरी सामको. एकदां जर हे पॅकेट घेवन बसलें न्ही जाल्यार आमी दोगांय एट अ टायम हें सोंपोवंक शकता न्ही रे. मस्त. सो हें पळयात सेकेंड ओपन कर. कितें आसतलें गॅस कर. लाडू मोतीचूर ना धारवाड. वा वास पळय रे. आतां तुमकां व्हिडिओचेर तर वास येवपाना बट वास असलो नाकार मारलो ओपन करतनाच. मस्त आसा. थर्ड ते मोतीचूर लाडू म्हणून ताणें पयलींच सांगलो न्ही. सो थर्ड वन हरशी न्ही हेका मिठाई जी आसा पळय ती मातशी सुद्दां आवडना. तोंडा बी घालना तो कोणें दिलो पसून न्ही प्रसाद म्हणून जाल्यार बी खायना. बट ही मिठाई जी म्हाका म्हणून येता पळय तेजो ताका मागीर अर्द वांटो जाय आसता. अर्द आतां हे येयल्या पळय अर्दी हेका केसर बी लायता ऑब्वियसली. सो आतां खातलो तो. एक्चुली येता म्हाका म्हणून पण आपूण हाड पडटलो आतां. जालें. हॅलो हॅलो हां सांग. हां सांग. जालें चालू. तर हॅलो एक अशें कसा आमचे फाट सोडिना. सो चलात तर आतां हें जें आसा पळय न्हू तें हांव टेस्ट करून घेता. खायना आतां सद्याक टेस्ट करून घेता. म्हाका आतां हें हांवें पयलीं बीन टेस्ट केलां. सो म्हटल्यार तेणें जेन्ना हाडलां हें पयलीं मोतीचूर लड्डू बीन बट हें थंयचें फर्स्ट टायम हाडलां धारवाड पेडा. सो हें हांव पयलीं टेस्ट करून पळयतां आनी हें जें आसा पळय तें सगळें काडून दवरिता. ओके चला मेळया मागीर. तर सकाळचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांव आतां कंटिन्यू करता. तर आतां न्ही सांजची 6:30 जाल्या आनी आमी देवळान वयता. तुमकां जशें सकाळीं सांगलें पळय न्ही की आयज देवळान आमच्या रथ बीन आसा म्हणून सांजचो. सो ताकाच लागून आतां वचपाक भायर सरल्या. एक्चुली एवरी इयर न्ही आमी 4 बी अशी वयता 4:30 बी बरो व्हिडिओ बी शूट करपाक मेळटा म्हणून. पण हे गरमेक आतां नाका म्हटलें हो बी म्हणपाक लागलो नाका अशें म्हणून. आनी कितें करतालो वयताली सगळें देवाचें बी करता रिटर्न येताली. हांव साडी सोडून चेंज करून बी वतालें. आतां म्हणल्यार तें आनी वाव नाका परत यो परत वच अशें म्हणून. सोमतेच या देवाचें बी करया आनी मागीर सगळें जातकीर रथ बीन एट अ टायम मागीर घरा येया अशें म्हणून. तर आतां 6:30 जाल्यार रिटर्न येता मागीर 8 बी जातली रे आमकां. 8:30 बीन 9 बी जावं शकता. बेगीन बी जावं शकता. जसो लोक येता पळय न्हू त्या प्रमाणे तेजेर डिपेंड आसता. सो आतां आमी वता आनी मागीर डायरेक्टली देवळा कडेन पावले की मेळटा. प्रॉब्लेम 100 जास्त मेळटा 200 मेळटा. हां आराम न्ही.
पाणी म्हणे एक तांब्यात पाणी. मग कसला त्रास झाला त्याच्यात आता? नाही तुम्हाला डिस्टर्ब होती तुला गडबड तर घेऊन जा. हॅलो गुड मॉर्निंग. रातीनी घराकडे येऊन व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो कंटिन्यू केलोच ना. म्हटल्यार कशें काल तुमी पळयल्लें न्ही की 6:30 सुमार आमी हांगच्यानी भायर सरून गेल्लीं देवळा कडेन वचपा खातीर. तर देवळा कडेन बी गेली आनी आमचो असो मोस्टली अशें चिंतप आशिल्लें की 8:30 म्हळ्यार सगळें जें आसा पळय तें कंप्लीट जातलें अशें म्हणून. म्हळ्यार युजली तशें जाता 8:30 पावणे 9 म्हटल्यार जाता. लास्ट इयर बीन न्ही 8:30 म्हटल्यार समथींग न्ही सगळें जाल्लें रथ बीन कंप्लीट. तर ओनूय बी तशें चिंतलें की तशेंच आसतलें अशें म्हणून. आनी आमी गेली पळयत जाल्यार गर्दी इतली म्हळ्यार कशें खबर आहा 4-5 समथींग न्ही चालू जाता ते रथाचे जे कितें आसता पळय वयर देवाक वचोन भेट घेवपाची देवाची बीन ते 4 बी स्टार्ट जाता न्ही रे तें 4:30 बी अशें स्टार्ट जाता. सो आमकां दिसलें ते दिवसान म्हळ्यार लोक येवन गेला आसतलो म्हणून. पण जशी पळय आमी ह्या वर्सा कालच्या दिसा लेट गेली पळय आमचे भशेन सगळो लोकूच काल लेट. म्हळ्यार सांजचे जेन्ना बेगीन स्टार्ट जाल्लें पळय तेन्ना कोण नाशिल्लो लायनीक बी चड रावपाक पडनाशिल्लें. बट जशी पळय आमी गेले पळय न्हू तेन्ना लायन इतली व्हडली. आमी 6:30 हांगच्यान गेल्ली 5 मिनटाची वाट आमच्या हांगासरल्या. एक्चुली सारकें ऑपोजीट आसा देवूळ आहा तें बट अशें घुंवोन वचपा पडटा रस्त्यान गेले जाल्यार. 5 मिनटाच्या वाटेन देवळान देवाचें दर्शन आनी मागीर रथाचें दर्शन वयर चडोन तें. सो तें सगळें करता म्हटल्यार न्ही आमकां 8:30 8:15 जाली न्ही रे 8:15 जाली. तुमी चिंता 6:30 ते 8:15 इतलो टायम लागलो आमकां. म्हळ्यार देवळान इतली गर्दी नाशिल्ली लायन बी नाशिल्ली दर्शनाक फक्त रथाकच भरपूर गर्दी आशिल्ली. सो खूब टायम लागलो आमकां. मागीर थंय न्ही लाजे कडेन लायनीक रावले पळय न्हू थंय म्हळ्यार तुमी देवूळ पळयलां न्ही देवळाचें काम जें आसा पळय तें स्टार्ट जाता. सो ते सगळे खडी बिडी सब फातर बी पांयां लागली पांय दुखपाक लागली इतलो टायम उबें रावली. मागीर हेका म्हटल्यार हांवें कितें रथ ओडपाक आनी नाका कित्याक लागून जाणा हांवें अशें चिंतलेलें की 8:30 म्हटल्यार कितें रे 8:30 म्हटल्यार न्ही सगळें जातलें देवाचें बीन आनी आमी येतली घरा कडेन. मागीर हांव येवन कितें करतलें आनी आमी जेवया अशें म्हणून. म्हटल्यार कशें चपाती बीन अशें कितें करपाचें आसलेलें. मागीर थंयच 8:15 जातकीर आनी आमच्या फाटल्यान लायन बी भरपूर व्हडली आशिल्ली. अशें म्हटल्यार 9:30 पयलीं तर हें कशेंच जावचें ना. हेका म्हटल्यार म्हाका घरा कडेन ड्रॉप कर हांव वयता म्हटल्यार घरा कडेन. आनी हांव रथाक बी जें आसा पळय न्हू फर्स्ट टायम रथाक बी रावना. सो ते सगळे कॉइन बी जे आसा पळय न्हू ते वडयता ते न्ही हांवें लास्ट इयरच्या व्हिडिओन सगळें शूट केलां. सो ह्या व्हिडिओच्या एंड स्क्रिनीचेर न्ही तुमकां हांव ते लिंक दिता. इफ सपोज कोणाकूय जर ते रिच्युअल्स बी सगळें बारीक पळोवपाक जाय इन डिटेल न्ही जाल्यार तो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव एंड स्क्रिनीचेर दिता तुमी तो व्हिडिओ पळोवपाक शकता. सो हांव तेका काय रावलें ना. हांव येयलें घरा कडेन हांव म्हाका ड्रॉप केला आनी गेला आनी हो 9:30 नंतर येयला मागीर. सो हांवें येवन तेदो म्हळ्यार घरा कडेन सगळें केलें जेवणाचें बिवणाचें. आनी कितें आतां खंयी सान येवन कितें करपाक म्हळ्यार पयलीं बेजार येता आनी इतलें 9:30 बी येवन रांदून जेवप म्हळ्यार खूब हें न्ही अशें म्हणून आसूं म्हटल्यार देव तुका देवाचें बी दर्शन घेतलें आनी फक्त रथ ओडटा तो पळोवपाक आनी ते पयशे बी उडयता पळय ते हेका रावना. हो रावलो हो म्हाका ड्रॉप करून गेला सगळें करून 9:30 नंतर येयला. तेच्या नंतर येवन जेवन टायर्ड जाली मागीर आमी. सो आनी येवन म्हागेलें कितें जालें रांदपाची सगळी गडबड. सो ताका लागून व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो कंटिन्यू केलोच ना. तर म्हटल्यार आतां सकाळ फुडें व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. राती म्हाका याद जाली बट अशें कामा भोंवळा आतां चल हें करया आनी मागीर एंड करया मागीर हें करया आनी तें करया अशें करून मागीर यादूच ना. सो आतां व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेता. आयज संडे आतां जस्ट उठले आमी जस्ट इन सेन्स
जाले घरान सान बीन सगळी मारून जाली ब्रेकफास्ट बी अजून करूना संडे न्ही आयज सुसेगात अशें म्हणून सो चला तर आयचो व्हिडिओ जसो हांवें पयलीं हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हो गेलो भायर